प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 26वा विसवोर वोड 14 ते मातुवाचो 27वा विसवोर वोड 66. Matthew chapter 26 verse 14 to Matthew chapter 27 verse 66. आणि बाबणीनो आयज शिवर्तमान एकदम लांब हा म्हणून आमी आयज शिवर्तमान हांव तुमकां आयकोपाक दिना, तुमच्यान वाचूंक जाता. पूण आयज आमी ह्या मातुवाच्या 26वे वोडीर वोड 40 आनी 41 वर आमचो नियाळ करुया. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेजू आपल्या शिसां सोरशें परत येतोच ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे आनी ताणें पेद्रूक म्हणलें, म्हणटोच एक वर भर म्हज्या बरोबर जागे रावंक तुमच्या नजो जाले मू. तुमी ताळणेन पडूं ना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड ओस्कोत. पोत्तून वाचता म्हज्या बाबणीनो. शिसा सोरशें परत येतकच, कित्याक तो जेत्समेच्या मोळ्यान तो मागणें कोत्तालो, कित्याक ताचो वेळ पावलेलो आतां. आनी ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे आनी ताणें पेद्रूक म्हणलें, म्हणटोच एक वर भर म्हज्या बरोबर जागे रावंक तुमच्या नजो जाले मू. तुमी ताळणेन पडूं ना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड ओस्कोत. बाबणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार वचपाचो आसलो तेन्ना ताणें आपल्या शिसां बरोबर तो जेत्समनच्या मोळ्यान गेलो आनी थंयसर मागणें करूंक लागलो. आनी आपल्या शिसांक जालें, तुमी मागणें करात, कित्याक तुमी ताळणेन पडना जावंक. बाबणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, तुमी ताळणेन पडना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. म्हणटच आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, मागणें फकत सकाळीं न्ही, दनपारचें रातचें न्ही, आमी आख्ख्या दिसा मागण्यांनी रावन, म्हणजे आमचो संबंद देवाशी आमी मागण्यांनी रावन आमचें चिंतप, आमचीं उतरां, आमच्यो कोन्यो सगल्यो देवा कडसून आमी आयकोन तें करूंक गरजेचें. कित्याक बाबणीनो, कितें घडटा जेन्ना आमी एके भाशेन मागणें कोत्ता सकाळींचें आनी ताच्या उपरांत आमी आमचीं कामां कोत्ता. आतां लोक आमच्या जिवितान येतलो, कितल्यो आमची चिंतनां येतात आमच्या जिवितान. आनी जेन्ना आमी चिंतनां येतात, आमी आमचें तोंड उक्तें कोत्ता आनी कितें भायलें उलयता. ताच्या उपरांत आमी कितें दुसरें कोत्ता आनी आमी जें मागणें केल्लें तें आतां आमी विसरता आनी आतां आमी ताळणेन पडटा. सैतान येता आनी आमकां आमच्या जिवितान सगळें निसंटोन घालता. म्हणटच बाबणीनो, जेजू आपल्या शिसांक कित्याक ताणें सांगलेलें, तुमी एक वर म्हज्या बरोबर जागे रावात आनी मागणें करात. कित्याक तो जाणो आसलो की जेन्ना तो खुर्सार वेतलो आसलो तेन्ना ते ताळणेन पडटले आहले. कसली ताळणी? लोक येतलो लागलो ताचे कडेन आनी तुमी ताका सांगूंक लागलो, तुमी जेजू बरोबर आसले न्हय. पेद्रू कितें म्हणटा? भियेलो ना, ताका ओको पासून ना. आनी सगळे बाकीचे शीस ताका सगळे सांडून गेले. पूण बाबणीनो, समजा ताणें मागणें केल्लें ते आतां सामके घोट आसतले आहले, तांचो पावड हालून आसतलो आहलो आनी ते आतां साक्षी जातले आहले जेजूचे. कांय जावचें नासलें, कित्याक फकत जेजूक ते मारपाचे आसले. पूण बाबणीनो, जेन्ना ते भियेतात, कित्याक ते एके भाशेन जेजूक सोडून वेतात? कित्याक तांचो भावार्थ कमी जालो. ते ताळणेन पडले, ते मागण्यांनी नासले, ते न्हिदलेले आसले. आयज बाबणीनो, खूब जाणां आमी फकत आयतारचे मीस आयकोता, मातशें इल्लें सकाळींचें रातचें मागणें कोत्ता, पूण आमी ताळणेन पडटा. आनी ताळणेन पडल्या उपरांत सैतान येता आनी आमचें सगळें निसंडोन करता. जेजू कितें म्हणटा? आत्मो राजी आसा म्हणटा, पूण कूड ओस्कोत. देखून बाबणीनो, आमी हो बरो वेळ आमचो जेन्ना आमी जागे आसा, आमी उठलेलीं आसा, तो वेळ आमी मागण्यांनी दवरपाक एकदम गरजेचो. जेन्ना आमी थकल्या रातची, मातशें कितें बडबड्यान मागणें केलें, मातशें बडबड्यान तेर्स केलो, बिश्टें कितें मागणें केलें आनी मागीर आमी गेलीं जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. आनी आयज बाबणीनो, जेन्ना ह्या रामाच्या आयतारा दीस पाम संडे आमी मानून घेता,
हे व्हडलें शिवर्तमान लांब शिवर्तमानाक सगळें जेन्ना जेजू आपलें निमाणें जेवण खाता तेजे उपरांत तो जेरुसलेमाक येता आनी शेकी ताजें तो आतां जेत्सिमोनच्या मोळ्यान येता ताका गोट धुतात ताका खुर्सार मारतात आनी हें सगळें आमी जें आयकता आमकां एक वस्त कळोन येता की जेजू आमचो इतलो मोग करता ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार ताणें आमचें मरण ताणें फावो केलें आपल्या जिवितान आनी ताज्या मरणा वरवीं आमी आतां स्वतंत्र जालीं आमकां आमचें धारण जालें आनी देखून बाबणेनो जेन्ना आमी आयज ह्या शिवर्तमानचें नियाळ करता फकत लांब शिवर्तमान वाचलें आनी वर्साच्या वर्सा आयकलें आनी मागीर आमी बसले आनी मीस आयकलें आनी घरा गेले कसलोच फायदो ना ह्या रामाच्या आयतारा दीस आमी देवाक आर्गां दिया जेजू पासत तो कितें भोगलो आमकां स्वतंत्र करपाक आमी आतां मागण्यांनी रावून आमी ताळण्यान पडिना जावंक आनी खरेपणी आमी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.